दीस बुधवार मेयाची 20 तारीख 2026. पहिले मसाब धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मसाब अध्याय 20 वळ 28 तावन 38 पर्यंत. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुम्ही सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुम्ही. हांव गेल्यानंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी मागता येतली आनी हिंडाक ग्रास येतली म्हणून हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उरतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वणवरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती सांगतले. देखून तुमी सत्रा येन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळा नासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगल्या म्हणून उगडास दवरा. आनी आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताचे कृपेवोन संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लागता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. कोणाय मनशाच्या रुप्या वा भांगाराक नेसना वा पांघरणाक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगातांच्या गरजां पुरते हेस म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावट काण वावरून अस्कत्यांक कुमोग करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरी जाय म्हणून सर्व संगतींनी हांवें तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सक्ता सांगातांत निंबी घाली आनी मागणें केलें. ते सोमेस्त घळघळ्या रडले आनी वेंग मारून ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 68 19 तावन 30 33 तावन 35 ए आनी 35 BC तावन 36 AB पर्यंत. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा, तुझें बोळ कळीत कर. आमचे पसत आदी मागा केल्ली अद्भुतां परत्यान कर दाखय. तुवें भेटोवंक म्हणून जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येव. श्लोक. सर्गींच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मनाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्या काळातावन मळबार सवारी करतल्यांची स्तुती करा. ताका कान दिया, सुताळो गडगड्यासारको गाजता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मनाक गीत गाया. इस्रायेलाचेर परजळता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसतलो तो इस्रायेलाचो देव कितलो भयंकर. तस आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता. त्यास देवाक जावं महिमा. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मनाक गीत गाया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. तुझें उतर सोम्या सत. सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 वळ 11b तावन 19 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरेंच एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलें ताचे सोवें आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आशिल्लें सिद्धी जावच्याक. जाचे निसंतान जावंक जाय असलें तो एकलो शिवाय
हेर कोणूच नास जावंक ना. आनी आतां हांव तुजेशी फाटीं येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्ही तशें तेयी संवसाराचे न्ही. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतल्यान राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्ही तशेंच तेयी संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटलेले जावच्याक तांचे पसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत जेजू ताच्या शिसां पासत आनी आमच्या खातीर मागता. तो बापा तें एक जावन रावल्ले बरी आमी ताचे तें एक जावन रावाजे म्हूण आशेता. हांगा आमी बळादीक सांगातासच्या पंगडाचो उगडास करियेत. संवसारार कश्ट आसात म्हूण जेजूक कळीत आसलें. देखून तो संवसारांतले भायर काड म्हूण मागिना, बगार अनवारांतले राख म्हूण मागता. काळोखांत पजळचो उजवाड जावच्याक आनी देवाचो मोग सर्वांतय वांडच्याक देवान आमकां आपयला. हांगासर जेजू म्हणटा, देवाचें उतर सत. आमी प्रामाणीक जाल्ले तितले चड देवाचो संदेश आमी शिकता. हे एक मोलादीक दिर्वें आसलें बरी. आमी ते हेरांक दाखोवंक वेळ करूंक जायना. जेजू आमकां ताचे बरी पवित्र कर म्हूण बापा कडेन मागता. आमी संपूर्ण जायजे म्हणून हाचो अर्थ न्ही, बगार देवाचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिणें जियोवचें आनी ताचो मोग पासारचो. देखून देवाचो शब्द शिकया, संतोशान तो हेरांक वांटया आनी संवसाराक उजवाडाचे व्यक्ती जावया.